हे पळयात थळाव्या मतदारान निळकंठाक कसो उतरायलो तो ते उपरांत निळकंठ मतदाराची कशी समजूत काडपाचो यत्न करतात ते पळयात। ना 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 फाटल्या फावट काँग्रेसीन BJPन गेलो आमचे वोट विकले तुवें आतां कोणाक वयतलो तें सांग तेचेर आमी विचार करता तुका वोट मारपाचें काय ना ते तुझे तुजें आतां पळय आमी 15 वर्सां तुका आमी वांडो धरयले फुडें आसा 15 ते 20 वर्सां हांव जेन्नाच्यान वोटींग करूंक लागला तुज्या फाटल्यान भोंवता गांवांत एक कार्यकर्तो जो दिसना फाटले दीस कोरोना इतले लोक मेले काय जिते तुवें पळोवंक ना तुज्या कार्यकर्त्यांनी थंय सुद्दां पॉलिटिक्स केली विचार तांकां विचार पळय तुका आमी कित्याक म्हणून वोट करप कितें बाबा तूं म्हाका एक सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर दी की फाटल्या 5 वर्सांक तुवें अशें कितें केलें जाका लागून हांवें तुका परत निवडून हाडटा पळय वोटींग करपाचें तुजें काम मागपाचें म्हाजें काम आयकून तरी घे पळय मागपाय तुजें काम बरें आहा म्हणून हांव विचारता न्हू हांवें तुका वोट सांगता करपाचें कित्याक म्हणून करपाचें तूं म्हाका सांग उलोवंक दी मरे म्हाका पळय जे तरेन म्हाजे कडेन कोणी येयले कोविडा वखदान आमी म्हाजे मनीस घालून ना म्हाजें बरें मागता कोणाक काम आमी केलें लक्षांत येयलें कितें म्हणटा तें जर कोणाचें कितें अडचण केन्ना उरली कोणाय मार्फत तर म्हाजे कडेन येयल्लें तरी जबाबदारी म्हाजी पूण जेंच्यांनी मॅसेज दिला तेंचे पर्यंत हांव पावलो म्हणजे तुजे कार्यकर्ते सारके ना कार्यकर्त्याक दोश दिवं नाका म्हाकाच दी तूं सांगता मॅसेज दिवं ना आमी बाबा पळय. आतां आयक लाला की बस्तीन तुजे फूल गव्हर्मेंट ऑफिसर सगळे अवेलेबल आसले तांकां नंबर अवेलेबल आसले कोलवाळ मतदारसंघातल्या त्या मतदारान विचारिल्लो हो प्रश्न लोकशायेन खूब म्हत्वाचो आसा। आपल्या लोकप्रतिनिधीक प्रत्येक मतदार प्रश्न विचारूंक शकता हाची जाणविकाय मतदारान ह्या व्हिडिओंतल्यान दाखोवन दिला। गोंयान वेंचणुकेचे राजकारणाचे वारे सध्या नेटान व्हांवता, मात मतदार राजा हे फावट गोंयचे सरकार आनी प्रशासनाक घडोवपाक कितें योगदान दितलो? मत मारच्या पयलीं तो कशा पद्दतीन विचार करपाक लागला हाची सुलूस दिवपी हो व्हायरल व्हिडिओ सध्या लोकां मदीं विनोदाचो विशय थारला।